हांव संजू नाईक, गोमंतक भंडारी समाज प्रेसिडेंट. आतांच म्हाका आमच्या एक मित्राचो फोन येयलो, दिपेश नाईक, आनी तेणें म्हाका एक गजाल सांगली की रामा काणकोणकर हाजे बायलेक GMC डॉक्टरांनी सांगला की रामांक फाल्यां डिस्चार्ज घेया म्हणून. हांव रामांक 2 दीस पयलीं मेळ्ळोलो. रामांक सामकें चलूंक जायना, दोग जाणांनी धरून ताका टॉयलेटान व्हरचो पडटा. ताका युरिनेशन जायना करपाक. ताका अटॅक केला पळय तेन्ना तेजे प्रायवेट पार्टाचेर बरोच मार दिल्लो. ताका एका दोळ्यान दिसना सामकें, आनी ताजी मेमरी पळय आसा ती सामकी वीक आसा. तो म्हाका रेकॉग्नायज जायना, म्हाजे बरोबर गेले तिंकाय रेकॉग्नायज जावंक ना. म्हाजी डॉक्टरा कडेन विनंती आसा की रामा जसो 18 तारखेर 12:01 जसो आसलो तसो ताका परत घट्ट करून समाजान परत धाडा. हांव मागतां हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे कडेन तुवें हितून इंटरव्यन करचो. आयज रामा जो मार घातला ताका तें जावन आसा सरकारचे फेलियर, कित्याक लॉ अँड ऑर्डर गोंयांत बिगडलेली आसा. आयज तर ताका तुमी धाडशात जाल्यार तेजेर अन्याय जातलो. रामा हो गांवांत रावपी. रामाच्या घरा कडेन वचपाक तेजे बायलेन सांगला प्रमाणे वाट ना गाडी व्हरपाक. ताका गाडी रस्त्यार धरून सुमारे 100 मिटर ताका चलोन वयचो पडटा. आनी अशें जर तुमी केलें जाल्यार ती क्रुएल्टी जातली. हांव नॅशनल कमिशन ऑफ SC/ST कडेन मागतां रामाची केस तुमी घेवची आनी रिकमेंड करचें गव्हर्मेंटाक ताका कंपेन्सेशन दिवपाक. गोवा स्टेट कमिशन ऑफ SC/ST कडेन मागतां तुमी तेजी केस घेवन एक रेकमेंडेशन दिवचें गोवा गव्हर्मेंटाक, कित्याक ताका फुडाराक बरो जायसर जायतो पयशांचो खर्च आसतलो. हांव मागतां गोवा ह्युमन रायट कमिशना कडेन तुमी तेजी दाखल घेवची. एक ह्युमन रायट वायलेशन जाल्लें आसा आनी गव्हर्मेंटाक रेकमेंड करचें की ताका मॉनिटरी कंपेन्सेशन दिवचें. कित्याक आयज रामा फीट जाल्लो ना. जो फीट आसलेलो भुरगो ताका अनफीट केला जाल्यार त्या एटॅकान. आनी असले एटॅक परत जावचे न्ही म्हणून हांव सरकारा कडेन मागतां तुमी दखल घेवची आनी सगळ्यांची सेक्युरिटी, आमची प्रत्येक नागरिकाची सेक्युरिटी तुमचे कडेन आसा आनी ती करची. आनी परत एक फावट विश्वजीत राणे कडेन मागतां, द हॉनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा, प्लीज आय एम जॉयनिंग माय हँड. लेट you give us Rama back as fit as he was on 18 before the attack. Thank you very much.